मडकय सागावतीन सुमार 6 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ले खेळा संकुल सध्या उक्तावणाची वाट पळयता। खेळा संकुलाचे काम फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं जालां। प्रकल्पाचे उक्तावण रोखडेंच जावचें अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान जायत आसा। फाटल्या सप्तकांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें एके कार्यावळींत ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण जुलय म्हयन्या पयलीं करपाचें आस्वासन दिल्लें। हो खेळा संकुल थळाव्या तरणाट्यां खातीर अदीक फायदेशीर थारतलो। फुडारांत राष्ट्रीय पावड्यार सर्ती लेगीत ह्याच खेळा संकुलांत जावपाची शक्यताय आसा। सरकारान काम पुराय जाल्ल्या खेळा संकुलांचे ताकतिकेन उक्तावण करपाची गरज आशिल्ल्याचें मडकय पंचायतीचे सरपंच शैलेंद्र पणजीकार हांणी सांगलें। मडकय वाठारान आसा पळय मडकय पंचायतीन हो एकूच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा आनी हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी रेडी आसा अशें म्हायती प्रमाणे 10% कितें काम उरलेलें आसा। हो समज बेगींतल्या बेगीन चालू जाय जाल्यार मडकयकारांक जावं मडकय सायडीच्यान कोणा कुणय म्हूण कावण्या म्हूण जावं मार्दोळ जावं फोंडा एरियेन असो ग्रावंड आनी खंयच ना आनी हो ग्रावंड जर सगळ्यांक तेजो खूब फायदो जातलो। हो कित्या खातीर उरला तो एक्झॅक्ट खबर ना, कित्याक मिनिस्टरान सुद्दां सांगलेल्या जुलय म्हटल्यार हो लोकार्पण जातलो, लोकां खातीर खेळपाक मेळटलो मडकयकारांक सुद्दां। पंचायती अंडर ग्रावंड आसा, हो बेगींतल्या बेगीन जावचें अशें आमकांय दिसता। कित्याक ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जीम आसा, इंडोर स्टेडियम आसा जे बॅडमिंटन खेळटले, टेबल टेनीस खेळटले, मागीर टॉयलेट आहा, लेडीज आनी जेंट्सांक टॉयलेट आहा, मागीर म्हाका दिसता प्लेयर्स तांकां खेळपाक मागीर खेळ्ळ्या नंतर तांकां रेस्ट घेवपाकूय थंय रूम्स आसा। अशें बाकी सगळी सूख सोयी ज्यो खेळगडींक जाय पडटा खेळ्ळ्या नंतर बाबा रेस्ट घेवपाक, ते सगळ्यो सूख सोयी ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान मडकय आसा आनी सगळें रेडी आहा। मिनिस्टरान बरो विचार करून हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगसर रेडी करपाचो प्रयत्न केला आनी बेगींतल्या बेगीन लोकार्पण जावचो अशें सगळें मडकयकारांक पंचायती म्हाका दिसता 2020 बीन जाल्या अशें दिसता म्हाका। अशें एक्झॅक्ट याद जायना पूण 2020 टोटल कॉस्ट म्हाका दिसता 5.5 कोटी तरी आसतलो मिनिमम, अशें म्हाका 5.5 कोटी अंदाज आसा। मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला जुलय म्हटल्यार लोकार्पण जातलो हो ग्रावंड म्हणून, इनॉग्रेशन जातलें अशें म्हणून। सगळ्यो फॅसिलिटी आहा ज्यो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान फोंडा आसा तेच्या पेक्षा मातसो मिनी आसतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाल्यार मडकय बेनिफीट जातलो भुरग्यांक, मडकयकारांक बेनिफीट जातलोच जातलो। नियर बाय कोण पंचायती आसा जावं फोंडा तालुक्यान जो खेळपी लोक आसा ते सगळे मडकय येता। इतको बरो आनी खंय फोंडा तालुक्यान ग्रावंड इतको बरो ना जो मडकय ग्रावंड आसा तसो, पूण सगळ्याक हेजो बेनिफीट जातलोच जातलो। इंडोराचो इंडोराचोय लोकांक बेनिफीट खूब जातलो, खूब जातलो। खूब म्हणजे बॅडमिंटन जाल्यार इंडोर स्टेडियमूच आमचे कडेन ना न्हू, मडकयन खंयसरूच ना, सो त्या खातीर लोकांक खूब बेनिफीट, यंग जनरेशनाक खूब बेनिफीट जातलो। समज कोच बीन हाडून फाल्यां दवरीत जाल्यार सगळ्यांक हेजो बेनिफीट खूब जातलो।